आज आफ्टर मिन्स कॅम्पेनिंग जालें सगळें बरें जालें. व्हडले सगळे कॅन्डिडेट्स बरो भाशेन कॅम्पेनिंग बी सगळें जालें. आमी इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट्स तेय बरें कॅम्पेनिंग केलें. इवन पार्टीचे बेजीर कोण तेय बरें कॅम्पेनिंग केल्लें. पण आयचे दीस येयले 14 फेब येयल्या आनी आतां सगळे कुट्टाळीच्या लोकां कडेन आसतलो की दे हॅव टू थिंक हूम टू वोट. एंड म्हाका इतले विश्वास आहा की ऑल द पीपल ऑफ कोर्तालीम विल वोट फॉर द रायट पर्सन. एंड आनी म्हाका दिसता की जे कोण कॅन्डिडेट आसतलो ही विल बी द फीट पर्सन फॉर कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युन्सी. कित्याक लागून ते कितें कामां जावपाची आहा ते हिशोबान जेन्ना एवरी कॅन्डिडेट एवरी एरियान एवरी विलेज वायज भोंवता तांकां लोकांचे प्रॉब्लेम तांकां लोकांनी सांगले आसतलो. आनी जे हिशोबान सपोज तेंच्यांनी प्रॉमीस केल्ले आसता एवरी कॅन्डिडेट की आमी तुमगेले कामां करता म्हणून. सेम थिंग इवन आय हॅव सेंड टू द पब्लीक सेट वॉट एवर पॉसिबिलिटी फ्रॉम माय सायड हांव लोकांचे कामां करतलो. एंड लेट पीपल डिसायड हू इज द रायट पर्सन. एंड आय हॅव फूल कॉन्फिडन्स दॅट पीपल वील वोट मी एज द रायट कॅन्डिडेट फॉर कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युन्सी.